नमस्कार. पुणे प्राइम खबरो. तिळारीचो कालवो आनीक 5 कडे फुटूंक शकता. उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकाराची धक्को दिवपी म्हायती. कालवो फुटला ताची सीबीआय चौकशी करची मंत्र्याची मागणी. कर्नाटकातले कोंकणी उलोवपी कारवार आनी सुपा वाठार गोंयांत सामील करचे. गोंय राज्य एकीकरण मंचाची मागणी. ह्या वाठारांतले 2 लाख लोकांक करचे गोंयकार. शुक्रारा राती गोंयभर पावसाच्यो दडको. आयताराय पावस पडपाची शक्यताय. वेधशाळेचो अदमास. 24 वरां भितर हवामानान मारली पलटी. ताळसाजरच्या घरांचो प्रश्न सरकारान सुटावो केलो ना जाल्यार रस्त्यार येवपाची विजय सरदेसायाची शिटकावणी. कम्युनिदादीन जे पद्दतीन नोटीसो काडल्यात ताजेर टिका. आणि 19 आणि 20 फेब्रुवाराक पणजे कांपालार जातली 45वी राज्यस्तरीय एथलेटिक्स सर्त. गोय एथलेटिक्स संघटनेन गोय खेळा प्राधिकरणाच्या जोड पालवान सर्तीचे केला आयोजन. खबर विस्तारान. तिळारी कालव्याचे काम इतले बाबत जाला की हो कालवो आनीक 5-6 सुवातींनी फुटू येता अशी सनसनाटी म्हायती उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकारान दिली. त्या खातीर ह्या धरणाच्या बांदकामाची सीबीआय चौकशी जावंक जाय अशी मागणी परत एक फावट तांणी केल्या. साकोड्डे वाठारात रगडा न्हंयचेर बांदपाच्या बंधाऱ्याचो बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत उलयतना मांद्रेकारान ही मागणी केली. जाल्यार तिळारी खंय तरी 22 वर्सां पयलीं धरण हाडपाक लागले पावोवपाक बांदपाक आनी जेन्ना खंय तरी आतां उदक चालू जाना आनी उदक धरणान वताना फुडें धरण कोसळूंक लागलें. आमी कितें म्हणटा तें उदक घेवन जर एक 20 वर्सां गेले आनी 20 वर्सांनी सगळें फुटलेले सुद्दां जाल्यार आमी समाधानी जावपाचे. पूण तें जावना. परत रिपोर्ट आमच्या ऑफिसरांनी रिपोर्ट आनीक काडला की आनीक 7-8 कडेन फुटपाची शक्यता आहा. महाराष्ट्राचे आजूच अध्यक्षाचो स्टेटमेंट वाचला. आमच्या अध्यक्षाचो सीबीआय इन्क्वायरी करची म्हणून हांवें थंय प्रेसाक स्टेटमेंट दिला तिलारीचेर. मतभेद अवश्य आसपाकूच जाय पूण ते डेव्हलपमेंटल जेन्ना पळय काम आसा त्या डेव्हलपमेंटाचे आड मतभेद येवपाक जायना. आयज थंय जर बांदारो घालो जर जायत हांगा बांय मारली जर जायत ह्या बांयक ताचो फायदो जाता. आमकां ते झटकून लक्षान येना. आमची ही जमीन आसा हांव म्हणटा की हांगचो बांदारो आसा तो साळावले धरणाक पसून उपयुक्त आसतलो. आमी अशें जर बांदारे घालीत रावले जाले जाल्यार हे जे उदक आसा तें वेस्ट वता. तें वेस्ट उदक आमच्या ह्या जमनी भितर खंय पीक कसलेंय काडटा आसतना हांगा खंयची एक बागायत जाली जर जाय जरी ताका पायपलायन ना जाली ताका कॅनल ना जालो उदक जरी दिलें ना पूण ताची मुळां ह्या बांदाऱ्याच्या ह्या प्रक्रियेंतल्यान ताचो वॉटर टेबल चार्ज जाल्ल्यान ते जाता. कर्नाटकातले कोंकणी उलोवपी कारवार आनी सुपा वाठार गोंयांत सामील करचे अशी मागणी गोंय राज्य एकीकरण मंचान केल्या. हे वाठार काणकोणचेच भाग आसात. ह्या भागातले लोक कोंकणी उलयतात. भुरग्यांक शिकपा खातीर खूब त्रास जातात अशें मंच म्हणटा. ह्या वाठारात सुमार 2 लाख लोक आसात आनी ते पुराय तरेन गोंयकार. दर दिसाक हजारांनी बिगर गोंयकार गोंयांत येवन रावतात. ताचे परस ह्या लोकांक गोंयांत सामील करचे अशी मागणी ह्या मंचान केल्या. खाण पाण संस्कृती म्हणा आमगे कल्चर म्हणा देवाण घेवाण म्हणा सण परब उत्सव जे कितें आसा ते सगळे गोंयाक संलग्न आसा. जे गोंयांत चलता तशेंच आमचे थंय चलता. ह्या दृश्टींतल्यान आमकां आमी आनी आज आमच्या थंयची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की आमकां आमी न घरका न खाटका अशें आसात. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या दबावान महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान मेळून घेवन सुप्रीम कोर्टात दाव ठोकिल्ले आसा. त्या दाव्याक कर्नाटकान अशी एक एफिडेविट दिल्ली आसा की महाराष्ट्राक हे 2 तालुक्याचेर कसलो हक्क ना. कारण कोंकणी भाशा स्वतंत्र असून घेवन मराठीची बोली न्ही डायलेक्ट न्ही. तशें ती
ती महाराष्ट्रान मागची ना ही कोंकणी भाशा कोंकणी प्रदेश आसा आनी कोंकणी भाशा स्वतंत्र आसा म्हणजे आसा. हे जो उपयोग गोवा गव्हर्मेंटान उपयोग घेवन इंटरनॅशनल पिटिशन घातल्या तेणी विचारीत बाबा हो कोंकणी भाग तूं म्हणटा तो आमगेलोच भाग तुमी आमकां दिया म्हणल्यार सहज रितीन कसले त्रास नासतना सहज रितीन आमी ह्या भौगोलीक रितीन एक जावन वतले आनी गोवा राज्याक एक बरें पोजिशन मेळटलें. कारवार क्षेत्रात एज्युकेशनाचे भाशेत जर एज्युकेशन घेवचें म्हळ्यार ते तांकां मेळचें ना. त्या कारणान आमगेले भुरगे पोरां दुसरे परराष्ट्रात परराज्यात वचून घेवन शिक्षण घेवच्याक वयतात. फक्त कारवारकार येयना मायनॉरिटी घातलो ऑलरेडी बाकी रेस्ट ऑफ इंडियाचे लोक ऑलरेडी भितर येत आसात तांकां आमी स्टॉप करूंक शकना. मागीर हो जो मुद्दो आसा हो त्या दृश्टींतल्यान आमी आमचे गोंय म्हणून आमचे कोंकणी स्पिकींग म्हणून आमी तांकां गोंयांत जोडूंक जाय. ह्या सप्तकांतल्या कालोरा उपरांत हो विकएंड गोंया खातीर पावसाळी आसतलो. शुक्रार हे सिजनांतलो सगळ्यांत गरम दीस आसलो. मर्क्युरी 39 डिग्री मेरेन पाविल्लो. मात शुक्रारा राती सावन गोंयभर पावस पडटा. आयताराय पावस पडटलो अशें गोंय वेधशाळेचें म्हणणें आसा. लक्षद्वीप ते कर्नाटक मेरेन कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान हवामानान 24 वरां भितर पलटी मारली. शुक्रारा सांजे मेरेन हवामान गरम आसले. उपरांत हवामानात बदल जालो आनी तापमान 13 ते 14 डिग्री सेल्सियस जाले. शुक्रारा राती गोंयभर पावस पडलो. शेनवाराय मदीं मदीं पावस पडलो. आनीक एक दीस पावस पडटलो अशें गोंय वेधशाळेच्या संचालकान सांगले. पार्ट्स ऑफ गोवा में लगभग सभी जगह हुआ है थोड़ा बहुत रेनफॉल, जो कि पोंडा में करीब 2.5 सेंटीमीटर है, वालपई में 3 सेंटीमीटर हुआ है. इस तरह से कुछ जगह पर 1-1 सेंटीमीटर हुआ है. बेरेस्तारा सावन मर्क्युरी वयर वचपाक लागलो आनी ताका लागून शुक्रारा ह्या सिजनांतलो सगळ्यांत गरम दीस आसलो. शुक्रारा तापमान 36.5 डिग्री आसलो. उपरांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जालो आनी ताका लागून पावस पडलो अशें केवी सिंगान सांगले. एक लक्षद्वीप एरिया से साउथ ईस्ट अरेबियन सी तक टू इंटीरियर कर्नाटका एक ट्रफ बना हुआ है, जो कि एक लो प्रेशर बेल्ट होती है. उसके कारण जो है ये थोड़ा सा क्लाउडी डेवलपमेंट हुआ, विंड थोड़ा चेंज हुई. सोमार सावन वातावरण असले तशें जातले अशें केवी सिंगान सांगले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.